सांच्या वेळार एक कडक चाव मेळ्ळी काय मन कशें तृप्त जाता न्हय. नमस्कार आणि येवकार. तर आम्ही जेन्ना कॉलेजीन असली तेन्ना सदांच बसून फ्रेंड्सां वांगडा प्लॅन करताली आपलो एक स्वताचो गाडो आसचो. ही गजाल जेन्ना कॉलेजीनसून स्टेप आउट करता तेन्ना खंय ना खंय शेणटा. तर आयज आमी येयला वारकणा हांगा बांद्या वयता त्या रस्त्यार. हांगा एक ल्हानशी काट आसा सांची चाव ह्या नावाची. 3 फ्रेंड्सांनी मेळून एक हांगा ल्हानशी काट ओपन केला जो वाडटो वेवसाय आसा. आणि तुम्ही पळोवंक शकता हांगा कितली गर्दी आसा ती. जे गोवन डेलिकेसीज आसा काफ्रियल पोळी म्हणात किंवा चिकन किमा पोळी म्हणात किंवा एक कडक चाव जी आमकां जाय आसता ती हांगा आसता. तर तांच्या कडेन उलोवया आणि जाणून घेवया ही कार्ट सुरू करपाक तांकां आयडिया कशी येयली आणि कितें डिफिकल्टीज फेस करचे पडले आणि ते कितें कितें सर्व करता. हाय हाय. सो जी गोवन जी ऑथेंटिक टेस्ट आसा ती तुम्ही कशी मेंटेन करता. ओके, सो जेन्ना फूड कार्ट आमी स्टार्ट करपाक चिंतलेले तेन्ना आमचो एक मेन पॉयंट आसलेलो की सगळे ऑथेंटीक आसपाक जाय, गोवन टेस्ट आसपाक जाय. ओके, सो त्या खातीर आमी कितें केलें, एक नॉर्मल जी चाव आसता पळय आमकां सगळे कडेन मेळटा तशी आमी दवरचीच न्हू म्हटलें. सो स्पेशल इन्ग्रेडियंट घालून सगळे सारके क्वॉन्टिटी बीन सगळे मेजर करून आमी ती टेस्ट मेंटेन दवरून जी लोकांक आवडटली तशें एक्सपेरिमेंट करून मागीर एक फायनल करून तीच मेंटेन दवरली. ओके, सो डेली तीच सर्व, डेली तीच सेम टेस्ट आसता आमचे सगळे. आमी पयलीं 2-3 दीस एक्सपेरिमेंट केले, ह्या दुधान बरी येता तितून बरी येता कशें बरें येता सगळे करून आमी मेजरमेंट सगळे घेवन फायनल केले. हय तशें. सांची चाव हो जो बिझनेस आसा हो सुरू करपाची कल्पना कशी येयली. ओके, सो आमचे आनी एक फ्रेंड आसलेले एक्चुअली आणि जशें एक फ्रेंडांचो युज्युअल हँगआउट आसता पळय तशें आमी बेश्टी मेळ्ळेली आनी तेन्ना चिंत्ताली की कितें तरी लायफान करपाक जाय. जॉब करून बेश्टी दुसरे काम करून काय फायदो ना, कितें तरी आमकां करचें पडटलें. आतां एज आहा, आतां टायम आसा, मागीर एकदां लग्न जालें सगळें जालें सेट जालें काय मागीर जावचें ना. तशें मागीर चिंतून ही आयडिया येयली की सद्या फूड कार्ट हायपान आसा. आमी आमचे आनी एकटे फ्रेंड आसले म्हणले पळय समीक्षा, तेका मेळोन आमी म्हणजे रेसिपी बीन घेवन सगळे करून आमी स्टार्ट करूं शकता फूड कार्ट अशें आमकां मागीर दिसलें. सो मागीर तुम्ही स्टार्ट केलं. हय, मागीर एक 2-3 म्हयने आमी सगळे एक्सपेरिमेंट म्हणजे एक रेसिपी चिंतली आनी मागीर केले. ह्यो ज्यो आमची रेसिपी आहा त्यो अश्यो तुमकां युट्यूबार नाल्यार आनी खंय अशें गावचे ना. बिकॉज आमी कशें केलें आमचे तकलेन एक जशी आयडिया आसलेली प्रत्येक डिशा बद्दल आमकां अशें अशें जाय, मागीर हे एड कर, ते काड, ते घाल, हे घाल अशें करून आमी सगळे एक्सपेरिमेंट. हय, सगळे आमी एक्सपेरिमेंट केले. लायक तेका घरा कडेन व्हेल्ले हांवें आनी आमी थंयसर घरा कडेन करून पळयताली. 4 आमची फॅमिली मेंबर आसली, 5 जाणां दिताली आनी कितें करूं शकता काय दिसता तूं म्हणजे लायक कितें इम्प्रूव करूं शकता. तूं जर खंयच्या फूड कार्टार गेलें आनी खाता आसतना म्हणटा पळय आमी इल्ले हे एक्स्ट्रा आसूंक जाय आसले, इतले हे कमी आसूंक जाय आसले. सो ते सगळे आमी पॉइंट्स घेवन ते चेंजीस करून लायक फायनल आयटम हांगा येतलो. अशें 1 म्हयनो आमी फक्त एक्सपेरिमेंट केले सगळ्या आयटमाचे. 1 म्हयनो लागलो एक्सपेरिमेंट ना, एक्सपेरिमेंट करपाक अशें न्हू, लायक एक आयडिया येयली मागीर दिसलें की 2 दिसांनी ना आनी हो एक इन्ग्रेडियंट घातलेलो आनीक बरें जातलें. मागीर इवन आमी स्टार्ट करपाचें मागीर आमकां दिसलें की ना अमकी डिश सारकी ना. फॉर एक्झाम्पल आमचे काफ्रियल मातशे सारके नासलेले. मागीर परत ते एक्सपेरिमेंट हे चेंज कर, ते चेंज कर, सगळे कर करून लास्टाक आमकां मागीर फायनल हे गावले. म्हणजे अशें एक एक्सपेरिमेंट करून मागीर हांगासर येता तशें. हय. सो तुम्ही कितें कितें आयटम सर्व करता. ओके, सो आमचे सामके फेमस म्हणजे चिकन किमा पोळी आसा. हय, मागीर चिकन काफ्रियल पोळी, चिकन काफ्रियल विथ हे ग्रेवी आसता आणि प्राउन्स पोळी आसता. मागीर वेजान मशरूम पोळी, चीजी मशरूम पोळी आणि सँडविच, गोबी आणि चिकन स्ट्रिप्स. सो आता सध्या तुम्ही कितली जाणां हांगा काम करतात. सध्या म्हणजे आमी इच्छिता आमी 3 फ्रेंडां भितर इच्छिता, हांव ट्विंकल आनी एकटी समीक्षा. ती जाणां आसली. समीक्षा आतां ना आमच्या भितर, तेका मातशे हेल्थ प्रॉब्लेम जावपाक लागले. सो ते म्हणपाक लागले आपूण फाटीं सरता म्हणून. आतां हे हांगा रावता, ताजो भाव. सो ती दोगांय पळयता सगळे. हांव भायली कितें कामां आसता पळय, भायली म्हणजे आनी कितें कितें प्रोसिजर आसता, कितें करया, एक्स्ट्रा घालया, काडया ते काडया. सो जे लायक बेसिकली मार्केटींग आसा, मागीर इन्व्हेंटरी कितें आहा हे काडया ते घालया ते सगळे हांव पळयता. विकांतल्यान एकदां फावट. सो तशें आहा, मेन ती दोगां हांगा पळयता. जेवण करपाचें हाडपाचें सगळी ती दोगांय पळयता. हय, ती आनी तेंची मम्मी आसा. हय. तुम्ही सांची चाव जेन्ना स्टार्ट केली तुमकां इनिशियली कितें डिफिकल्टीज येयले जाग्या खातीर किंवा फायनान्शियली डिफिकल्टीज येतात. सो कशें कितें. सो फर्स्टूच आमी स्टार्ट केले. फर्स्ट आमचो गाडो सारको आमचो फूड कार्ट सारको नासलो फर्स्ट डे. ओके, तशें पावसूय बीन खूप आसलेलो. सो आमी सारके 3 सप्टेंबराक चालू केल्ले गणेश चतुर्थी जावन. आमी मुद्दम ती डेट धरलेली बिकॉज गणपती जावन सगळ्यांचे श्रावण मोडटा. सो आमकां चड मार्केटींग करची पडची ना.
लोक सोदताले हय हय. सो आमकां कितेंय करून 3 तारखेक करपाचें आसलें आनी थंयसर एक मिस्टेक अशी जाली की आमी चड घाई कशी जाली फूड कार्ट आमचे इशू जालो हाडटा म्हणच्या जाग्यार सो तरी मागीर आमच्या घरांतल्यांनी कसो कसो करून हाडलो मागीर आमी दुसरे कडेन स्टार्ट केलें मागीर 2 दिसां मागीर सारको करून हांगा हाडला हय सो तो एक इश्यू स्टार्टिंग पावस खूब आसलेलो सो आमचें लीक जावपाक लागलें अरे आनी भितूर येवपाक लागले आनी आमकां शेडीचें कितें काम करपाक गावना जाल्यार बिकॉज त्या टायमार खूब पावस आसा सो तरी आमी बेश्टी प्लास्टिकाचे हे कापेत लावन कशे बशे हे केले एक 2-3 म्हयने मागीर भितरूच काडले आनी मागीर मातशें क्लियर जालें हे तेन्ना मागीर आमी ही शेड घातली हय मागीर आनीक इश्यू म्हटल्यार आमकां एक 2-3 म्हयने सगळे सेट जावपाक लागले सारके 2 म्हयने बिकॉज आमचो कोणाचोच हॉटेल मॅनेजमेंट बॅकग्रावंड न्हू आमी अशी की आमकां अजून बेश्टी चाव कर म्हणल्यार आमकां चाव करपाक कळना पूण हे सगळे रांदपाचें म्हणल्यार तांकां ते सगळे रांदपाक सो ते सगळे हातीर बसपाक सगळे करपाक ताका ते सगळे जाले सिस्टमॅटिकली मागीर ताका एक 2-3 म्हयने गेले आनी अशें आमकां इश्यू अशे तितले काय येवंक ना ओके फायनान्शियली बीन फायनान्शियली म्हणजे एक घालपाच्या टायमार ते ऑब्वियसली येता इतलो एक बजेट एक धरता म्हटल्यार तो जायना आनी खंयचो बट आमकां अशें जातालें की जेन्ना पयशे कमी पडटाले आपशीत खंयचे ना खंयच्यान तरी कितें ना कितें तरी अरेंजमेंट जाताली हय म्हणजे लायक देव आमच्या वांगडा आसलेलो कसो त्या टायमार कळ्ळें सो आमकां पयशे येताले इश्यू येयले बट ते सॉल्वूय जाले हय इश्यू येयले म्हणून इश्यू येयले जाल्यार ते सॉल्व जावप इम्पॉर्टंट आसता न्हू सो एक जालें सगळे इश्यू आमचे आपशी टायम टू टायम सगळे सॉल्व जावपाक लागले आनी आतां म्हटल्यार आमी स्टेबल आसा इवन हांगा घालपाचे मागीर सुद्दां आनीक हे लोकांचे कितें आसता पूण थोडे आमकां लोकूय खूब सपोर्टीव आसले हांगासर जेन्ना तुमी फूड कार्ट घातलो हांगा लोकांचो प्रतिसाद कसो आसलो ओके सो फर्स्ट कितें आसलें थंय पेडणेचो राजा म्हणून आसलेलो सो ते पळोवपाक लोक येताले आनी हांगा येताले म्हणजे खावपाक येवपाक लागले गर्दी दिसली की आपशीत लोक येता गांवचे लोक ओळख आसा म्हणून फर्स्ट ओळखीन म्हणून येयले टेस्ट आहा म्हणून आपशीत रेग्युलर जाले मागीर आमी इंस्टाग्रामाचेर ते दिसा लकीली एकटो इन्फ्लुएन्सर कोण आसलो तो वयतालो जे सो तेणी रश पोवन दिसा बेश्टो एक व्हिडिओ काडलो बेश्टे 2-3 लायनी उलय म्हणून सांगले आनी तिणी सगळे शॉर्ट घेतले आमच्या ओपनिंगा दिसा आनी तो व्हिडिओ इतलो व्हायरल जालो की लायक 3-4 म्हयने ते रील पोवनूच लायक हांगासरल्यान खंयच्यान वयची जा पयशां कणकवली कुडाळ थंयसरल्यान बीन येवपाक लागले हय सो तो रील व्हायरल जालो मागीर बाकीचे इन्फ्लुएन्सर ते बीन आपुणूच फूड इन्फ्लुएन्सर कोण आहा पळय ब्लॉगर बीन ते आपूण येवपाक लागले आपुणूच येवपाक लागले मागीर तेंच्या आपशीच आमची मार्केटिंग जावपाक लागली म्हणजे मार्केटिंग करपाची अशी गरज पडोंक ना मागीर आमी कितें केलें मातशें सगळे म्हणजे सगळे इन्फ्लुएन्सर बीन येवन जाले सगळे शांत जाले कशें दिसलें ना आमी आमची पेजीचेर आमी आमचे व्हिडिओ करपाक स्टार्ट केले तुम्ही मार्केटिंग हय तुमची चाव जी आसा ती आख्ख्या गोंयकारांक दिवपाचो प्लॅन आसा काय फक्त पेडण्या खातीरूच ना सगळ्या गोंयकारांक दिवपाचो प्लॅन आहा आमचो आमी इल्ले करून एक्सपान्शन करतली सुद्दां हांगा जर थोडे चेंजीस करपाक जाय ते सगळे जाले काय मागीर आमी एक्सपान्शन प्लॅन करता आमचे सायड बाय सायड आमचे सगळे प्रोसिजर चालू आसा त्या खातीर हय सो थोड्या टायमान तुमकां कळटलें सो हाव इज इट सस्टेनेबल ऑर नॉट सस्टेनेबल कशें आहा आमकां सद्या तरी रिस्पॉन्स बीन बरो आसा ती दोगांय कशी घरचीच आहा सो ती सद्या चड आपल्याक अशें कितें सद्या आमचो फोकस आहा कितें आमी इन्वेस्टमेंट कितें केला तो सायडीक काडपाचो सद्या आमचो तो फोकस म्हणजे डे टू डे इन्वेस्टमेंट कितें करता तो म्हणजे आमचे पयलीं कितें इन्वेस्टमेंट जाल्ली आहा ती सगळी भायर सद्या आमचो तो मेन हे आसा आनी हय आमकां तशे लोक बरे येता तशे बिकॉज आमचे जे थोडे आयटम आहा ते आमचेच कडेन मेळटा सो बिकॉज ऑफ दॅट आनी आमची टेस्टी खातीर आमकां कस्टमर्स बरे भशेन आसा सो सस्टेनेबल आहा हय मेन म्हटल्यार सस्टेनेबल आनी वी एन्जॉय डुईंग दीस मेन गोष्ट ती आहा फ्रेंडां लोकांक सर्व करपाक आमकां आवडटा लायक ल्हान आसतना सो खंय ना खंय कावंटरार उबे रावपाक प्रत्येकाक आवडटा कावंटरार उबे रावन कस्टमर हँडल करप उलोवप तेंच्या कडेन एक रिलेशन दवरप नेक्स्ट टायम ते येता तुका विचारता सोदता दीस इज द रियल ट्रेजर ऑफ द बिजनस दॅट पीपल कम लुकींग फॉर यू सो एक कॉर्पोरेटान जेन्ना तूं कामाक आसता तुजें एक काम करता पूण हांगा कळ्ळें आसतना तूं रिलेशनां बिल्ड करता कितले तरी लोक येता वळखता आपलें नांव वाडटा सगळे सो दॅट इज द मेन थिंग जे तरणाटे आसा ते गव्हर्मेंट जॉब किंवा व्हायट कॉलरच्या फाटल्यान धांवतात सो तांकां तूं कितें मेसेज दिवंक सोदता सो तांकां मेसेज अशें आहा की गव्हर्मेंट जॉब व्हायट कॉलर जॉब आसल्यार ओके बट समथींग इफ यू ट्रायंग ऑफ युअर ओन ताका एक वेगळो व्हॅल्यू आसा ताका वेगळी मजा आसता करपा खातीर तुका इन फ्युचर तुका एक रिग्रेट आसतो ना की आपूण कितें तरी करपाक जाय आसलें त्या टायमार सो आपल्याक स्वताक एक चान्स दिवन पळोवपाक जाय तितले लूपहोल आहा कितें आहा थंयसर जर बिझनस जावं शकता बिझनस आयडिया आसा तुमच्या कडेन
जाल्यार तो ट्राय करा बिकॉज ट्राय केल्याशिवाय कळचें ना वेदर इट विल वर्क ऑर नॉट. सो आनी मातसो हय व्हायट फुडें कॉलर सरप जॉब फुडें सरपाक जाय, इनिशिएटीव घेवपाक जाय खुबश्या गजालींनी, आनी मोबायल यूज करून जॉबा फाटल्यान व्हायट कलरा फाटल्यान लागून तितूर कांय चड जावचें ना. हय इन फ्युचर यू विल रिग्रेट की आपण कितें तरी करपाक जाय आसलेलें म्हणून. स्वताचे हय. बट त्या आधी सो तुमच्या कडेन एक पयशे जमोवप खूब इम्पॉर्टंट आसा. डायरेक्ट तूं जर बिझनस घालपाक वयता आनी तुजे कडेन तितलो सपोज तुवें जे बजेट राउंड फिगर केला की इतले लागतले तेकून तुजे चड आसप खूब इम्पॉर्टंट आसा. बिकॉज इफ तुका मागीर जर बॅकअप मेळना मागीर तुका हेजे मागचे पडटा तशें बीन कंडिशन येयले तूं थंयसरूच कॉन्फिडन्स देंवता आनी तुका मागीर तो बिझनस स्टार्ट करपाक कॉन्फिडन्स उरना. सो पयलीं पयशे जमोवपाक जाय. कितें करा तुमी लोन घेया नाजाल्यार कितें करा कितें आहा तो तुमचो बॅकअप प्लॅन. सो पयशे पयलीं तुमी जितले तुमकां लागतले काय दिसता तितले दवरून जमोवन मागीर बिझनस आयडिया एक्झिक्यूट केल्ली बरी. पयशे जमोवन ना घर घेवया गाडी घेवया. बिझनस घालपाचो तो पयसो येता तितून मागीर गाडी घर घेवपाची. दिस इज वॉट वर्क. इच्छिता तुम्ही जे हांगा जेवण करता त्याची टेस्ट कशी मेंटेन करता आणि तुमची जी फ्रेंडशिप आसा ती अजून कशी मेंटेन करून दवरला? हांव जे कितें करता मनापासून करता. फ्रेंडशिपूय मनापासूनच निभयता. इवन जेवण सुद्धा करता ते मनापासूनच करता. आणि जेन्ना कस्टमर्स आमकां टेस्ट बरी लागता म्हणून रिटर्न येयला म्हणून सांगता तेन्ना जी खुशी मेळटा न्हू ती अलगूच आसता. म्हणजे चड बरें दिसता. म्हणजे कितें तूं सेल कितलो जालो ते जितले मॅटर करना त्या टायमार, बट ते जे सांगतात खबर टेस्ट बेस्ट हा, घरातले कशें जेवण लागता म्हणून आमी येता. आमी 4 फावटी जाले बट आमी तितली याद दवरना की हो कस्टमर कितले फावटी येयले. बट ते आपूण म्हणून सांगता तेन्ना खूब म्हणल्यार खूब मनांतल्यान बरें दिसता. सांची चाव हे नाव कशें येयलें? ओके सो आमी फूड कार्ट घालपाच्या आधी खूब चिंत्ताली नाव कितें घालया आमकां अशें नाव जाय आसलें जे सामकें लोकां वांगडा कनेक्ट जावपाक जाय. बेश्टें तशें कितें नाव टेस्ट हे ते तशें कितें म्हणजे लोकां वांगडा सामकें कनेक्ट जावन ते येवपाक जाय म्हणून शो स्टॉपर कायंड ऑफ. सो तशें आमकां नाव जाय आसलें. आमी चिंत्ता आनी मागीर अशेंच आमी अशें म्हणजे समथींग डायलॉग म्हणटा सांजेच्या वेग या खंय रोज आमलेट खावपाक या सांजेच्या वेग या नाल्यार सांजे अशें बीन म्हणटा न्हू. सो हांवें चिंतलें सांची चाव बरें पडटलें. सो आमी मागीर सांची चाव घातलें आनी एक्चुअली आमकां नांवाचो सुद्दां अर्ध मार्केटींग आमच्या नांवान केलें. बिकॉज जेन्ना लोक अशें वयता सांची चाव म्हणून पळयता आनी कितें काय म्हणून रावता. बिकॉज नाव एकदम कितें तरी वेगळेच कशें अशें दिसलें. सो हो फूड कार्ट जो आमचो आहा इट इज लायक आमी जे एक्सपेरिमेंट जे हेतू धरून केल्लो न्हू तो सगळो कंप्लीट जाल्लो आहा कसो. आमी हय म्हणजे हे खावन लोकांक हे दिसपाक जाय, हे पिवन लोकांक हे दिसपाक जाय. तशेंच कितले लोक आमची चाव पिता परत चाव पितली. आनी आनी आमचे जे इनोव्हेशन जे कितें आहा तें चालूच आसता. लायक फर्स्ट आमची एडिबल कपां नासली. आमी थोडे दिसांतल्यान कितें न्यू करपाची गरज आसा मागीर आमी एडिबल कपां हाडली. बिकॉज चडशी कडेन गोंयान तरी खंय चड ना एडिबल कप बीन कॉन्सेप्ट इतको ना. आनी मागीर थंयसर जालें मागीर आमकां अशें जाय आसलें की सी फुडान कितें तरी दवरपाक जाय. सो कशें लोक आतां महाराष्ट्राचे बीन वयता तेंकां कशें सुंगटां प्रावन्स खबर आहा. सो आमी प्रावन्साचे दवरया म्हणून सांग. मागीर वेजान कितें तरी स्पेशल अशें आसपाक जाय. गोबी सगळीच कडेन आसता तेन्ना आमी चिजी मशरूम पोळी हे केलें ते बीन आमीच केलें. आमीच सगळे आमचे लायक ते गोबी सोडले आनी बाकीचे अशे स्ट्रिप्स न्हू गोबी आनी हे सोडले फ्रेंच फ्रायज बीन कॉमन. बाकी सगळे आमी स्वता मसाल्या सकट सगळे रेसिपी आमी आमच्यो हे केल्या. पयलीं इल्ले चीज घाल ना ते घाल ते काड हे घाल अशें करून 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 एक सायन्स लॅब कशी आहा पळय तशें आमी आमचे एक्सपेरिमेंट कसो फूल ट्रीट केला आनी आमचो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफूल जाल्लो. नाईस. तर हे असले ट्विंकल आणि इश्चिता ज्यांच्यानी आपलो बिझनेस स्टार्ट केला. सो तेणी आमकां अशी मेसेज दिला की फक्त गव्हर्मेंट जॉब किंवा व्हायट कॉलरी फाटल्यान धांवपाचें न्हय, मोबायल गोंयचिता मारपाचें आनी स्वताचो बिझनेस स्टार्ट करपाचो किंवा स्वता आपूण आपल्या पायाचेर सशक्त कशें जावपाचें हें तेणी सांगलें. तर अशीच एक स्टोरी घेवन परत आमी येतले तुमच्याकडे फुडल्या भागान. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.